Jesus. Worship you, Father. Worship you, Savior. Khalabara bara 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 bara. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Shabbat. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमका समेस्तांक देव बरो देश मागता सांज मागता आणि प्रत्येक जण मागण्याक तुमका आम्ही सगळे देवाच्या पवित्र या आराधनाक त्याच्या महिमेक आणि जेजूक स्तुती गावंक तुमका आम्ही सगळे स्वागत करता. आमच्या अलुसपेट इंडस्ट्रीज ग्रुपात जाऊन तुमका आम्ही स्वागत करता आणि सगळे आज तुमच्या खातीर आम्ही विशेषतः मागता. तुमची मागणी कितें असल्यार तुम्ही या वेळार तुम्ही घालिये. तुमची मागणी इंटेन्शन कितें असल्यार धाडियेत आणि विशेष जावन आम्ही मागता या वेळार आज प्रत्येक जावन पिडेस्त कश्टांत असल्या समेस्त कुटुंबां बसत आणि जायती जाणां आमच्या सांगता आसात आणि जायनी मागूंक सांगलां आमचे कडेन तांची सगळी मागणी समर्पण दिता आज आणि प्रत्येक जाण आमी मागता आमच्या सर्व या मागण्या कॅटनच्या तुमकां सर्वां खातीर आमी मागता या वेळार तुमची कितें इंटेन्शन सगळें समर्पण दिवन आमी मागता आनी तशेंच आमकां जायते जाणांनी संदेश धाडल्यात मागोवंक तांची सगळी आतां नांवां सांगूंक गेल्यार म्हाका टायमूच उणो पडत. सगळ्यांची नांवां सोम्याक आमी समर्पण करून दिता. जी कितें इंटेन्शन आमकां धाडिल्ली ती सगळ्या सोम्याक आमी भेटोवन दिता आनी तांच्या हर एकल्या गरजां खातीर आमी मागता. तर आमचे मागणे आज आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता जशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. नमान मेरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पॉळचे कशें जो भगवंती महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भरतो एक दीस देवान आमकां परत फावो केला. सांगत आमकां हाडला समेस्तांक तुमकां समेस्तांक समर्पण करून दिवन तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागचो वेळ जावन आसा. देखून ह्या वेळार आज आमी मागया प्रत्येक जावन सगळ्या पिडेस्तां खातीर कश्टान सांबाळलेल्या खातीर आनी कोविडान कश्टांच्या सोर लोकां खातीर आज आमी हे मागणें समर्पण करून दिवया आनी तुमच्या हर एका गरजां खातीर आज आमी मागता. तर देवाक आमी अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया, ताका आमी महिमा दिवया. देवाचे उतर सांगतात जी कोण देवाची स्तुती करतात ती देवाक महिमा दितात. देवाची सकत देवाची कृपा त्या मनशांतय देवून येता. कीर्तन ग्रंथ 22वा अध्याय 3ऱ्या वाक्यांत आमच्या स्तुती सिंहासनार देव वस्ती करता आणि तो आमच्या संगता जियेता. देखून ताका नांव दिला इमॅन्युएल, तो आमच्या संगता जियोंक आसा आणि जियेता. देखून ह्या वेळार त्या देवाक आमी समर्पण कित्याक तो रायाचो राय धन्याचो धनी वर्तो देव द्वितीय पुस्तक सांगता 10वा अध्याय 17व्या वाक्या तो देवाचो देव धन्याचो धनी वर्तो देव तो आणि पक्षपात करना, बिलकुल लॉस घेना, सगळ्यांक एकसल्याकार आशीर्वादित करता तो. देखून ह्यो सर संगती आमी आमच्या मोतीन दवरून आनी देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक तो राय जावन आमच्या संगत आसा आनी आमच्या संगता जियेता. आमच्या जिविताचो राय तो जावन आसा. देखून ह्या वेळार स्तुती करया, ताका अर्घां दिवया, ताची महिमा आमी वाक्यान या. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ. ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ,
ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು 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 नलिदाडुव सगळे आम्ही देवाची स्तुती करूया देवाक आम्ही अर्घ दिवया तो दीस सगळो देवान आमकां राखून आयला सांबाळला आमकां जाय जाल्यार सगळे आमकां फावो केला देवान आमच्या कुटुंबाक ताणें आशिर्वादीत केला आमचे कुटुंब आज देवाच्या महिमे खातीर खंडीत जावन आमी अर्घ दिवंक जाय आमच्या कुटुंबाच्या समेत सान्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिया जी कोण आमच्या कुटुंबात देवाच्या निकी स्तुती करनात ती सगळी पाटी पडल्या तांच्या खातीर आमी देवाची स्तुती करूया देवाक आमी अर्घ दिवया देवाची आमी महिमा आमी गावया ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಕರೆದೊಡನೆ ಬಳಿ ಬರುವ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಮನ ಮರುಗಿ ಮನ್ನಿಸುವ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿ ಬಾ ನನ್ಮಗನೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊರಗಿರುವ ಓಡಿ ಬಾ ನನ್ಮಗನೇ ಕೊಂಡಾಡುವ 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 ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಆಸೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪೂರೈಸುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರುವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೈತಟ್ಟಿ ನಲಿದಾಡುವ ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ
ಸುಖ ಕೊಡುವ ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸುಖ ಕೊಡುವ ನಡುಗುವವು ಉನ್ನತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗುವವು ಉನ್ನತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ 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 Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship the Lord, Papa Shandara Karbala, Rekha Papa Shandara Karbala, Jesus. Thank you, Father, thank you, Papa Shandara Karbala, Rekha Brother Shandara Karbala, Rekha Papa, anointed Papa Shandara Karbala, Rekha Pai Toto, Rekha Papa Lito, Raka Shandara Karbala, Rekha Papa, mighty God, the mighty anointing of the Holy Spirit, Shababa Shandara Karbala, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glory. ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕೊಂಡಾಡುವ ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಲಿದಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, hallelujah. Let your power flow, Lord. Rekha Baba Baba Shandara Karbala, Rokha Baba Baba, might canary, Shaba Baba, Raka, Shababa, Shandara Karbala, Rakala, Ure Daga, Shandara Karbala, Rokha Baba, Raka. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, glorify, mighty God, hallelujah. Worship, Jada Baba, Shandara, Jesus, Ure Jesus, Thank you, Lord. 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 Praise Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. मस्त जनांक जे जो कंत आणि बेजार आहेत आणि सुटक दिते असा कोणाक सगळे कंत बेजार असा एक गडीवर क्लेम करून मागा तुमची कंत तुमची बेजार आहे सगळे काढते असा प्रत्येक जाऊन आज मस्त जनांक फायनान्शियली ब्लेसिंग जे जो दिते आता प्रॉस्परिटी तुमच्या जीवितांत काही सगळे ब्लॉक्स असतात काही सगळे तुमच्या फायनान्सांत या खंयच्याय तुमच्या पैशांची अडचणी असले पुरो आसा जाल्यार ह्या वेळार क्लेम करून मागा विशेष तरेन जेसू ह्या वेळार फायनान्शियली तुमकां ब्लेसिंग दिते आसा
विशेष तरान तुमच्या काही पैसे ब्लॉक असल्यार या कोणा दिवचे असल्यार खंयचेय तुमकां आनी मुखार फायनान्स गरज असल्यार सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार जेजूक समर्पण करून मागा. ह्या वेळार तुमकां विशेष तरान ब्लेसिंग ह्या वेळार दिते आसा. हे जेजू ह्या वेळार पवित्र आत्मो ह्या विशयांत आनीक आमकां सांगते आसा. तुमकां विशेष तरान फायनान्शियल ब्लेसिंग कोणाक जाय ह्या वेळार स्वीकार करा. सगळी बाबा शंदरभर खरबल राखा बाबा शंदरभर खरबल जीजस 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 जीजस. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. कोणी आमच्या भितर आज जॉइन जाल्ली कोणी एकले मागते आसा तांकां एक 4-व्हीलर तांकां गरज आसा म्हणून जेजू ह्या कुटुंबाक ते 4-व्हीलर प्रोवायड करते आसा. जेजू दिते आसा. तुम्ही क्लेम कर मागा. जी कोणाक जाय तुमच्या गरज आसा ह्या वेळार क्लेम कर मागा ह्या वेळार आनी तुमकां हे जेजू खंडी जावन जेजू दिता. उरा राखा जीजस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. ग्लोरीफाय मायटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप यू लॉर्ड जीजस 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 जीजस. विशेष तरान खंत बेजाराय तुमची काडटी आसा जेजू ह्या वेळार. जी कोणाक खंत आसा बेजाराय आसा पहिले कशें जिवचे पूर्व कशें करचें जिवीत कशें सारचें म्हळ्यार असले बरा खंत बेजार आसले एक देखून जेजू सांगता फायनान्शियली तुमकां ब्लेसिंग आशिर्वादा तुमकां कितें जाय प्रॉस्परिटी समृद्धीची जिविता कितें तुमकां आशिर्वाद जाय ती सगळी जेजू ह्या वेळार दिवंक आशेता तुमकां. देखून विशेष तरान सगळी खंत बेजाराय सोडा जेजूक समर्पण कर दिया आनी ह्या वेळार तुमचे कुटुंब तुमचे भुरगीं बाळां तुमचे कितें आसा तें सगळें जेजूच्या पांय तळा समर्पण कर दिवया. कित्याक देवाचे उतार सांगता सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी हरी एक दिमी म्हज्या मुखार मरतली म्हण सांगता. देखून देवाक कोण आराधन करतात जेजूक कोण आराधन करतात पवित्र आत्म्याक कोण आराधन करतात ताच्या सर्व आस्ती बदकांत आमी वारसदार जाता. देव सगळे संवसार असो रचणार जे कितें संवसारांत आसा सगळे देवाक संबंध जाल्ले. जर त्या देवाक आमी आराधन करता जाल्यार त्या देवाची आमी स्तुती करता जाल्यार जे कितें आमच्या जिवितांत जाय ते सगळे देव आमकां दिता आनी सगळे आमच्या गरजांनी उदारपणी पावता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून गुप्त दिर्वी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती सहित तुमकां दिता म्हणटा आयझाया 45:3. देखून आमी क्लेम कर मागया आनी संपूर्ण तरान तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भाव भयणीक कोण पुरा तुमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसत जाल्यार तांकां एक गडीभर ह्या वेळार समर्पण कर दिया. तुमच्या घरांनी कोणी प्रायवंत आसत जाल्यार तांकांय तुमी जेजूक समर्पण कर दिया. आनी सगळे आज आमी ह्या आराधनाचें गीत गायतना विशेष तरान देवाची काकूळट आनी कृपा आनी अभिषेक तुमकां मेळटले. देखून सर्व रितीची सुटका ह्या घडी आमकां मेळटा. देखून आमी सर्व मोगान आनी संतोषान देवाक आराधन करया आनी देवाची स्तुती करया. देवाक आमी संपूर्ण समर्पण कर दिवया. Thank you, Lord. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮೋನ ಕಾಲುರಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Yes, Lord, I worship you, Lord. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಮೋನ ಕಾಲುರಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ
Lord. Baba, Baba, Baba. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ Thank you, Lord Jesus. सगळे तुमचे कितें कश्ट आसात, अनवर आसात, पिडाशिडां आसात, निराशपण आसा, सलवणी आसा, सगळे जेजूच्या पांया तळा समर्पण करिया. सगळे तुमचे कुटुंब जी कोण तुमकां विरोध आसात, जी कोण तुमचे कुटुंबाची तुमच्या विशयात वायट उलयतात, ते सगळ्यांक जेजूच्या पांया तळा समर्पण कर दिया. आनी तांकां बक्षियां जे कोणी आमकां दुखयलां तांकां एक घडीभर बक्षियां मोती खाणा तांकां आनी बक्षियां तांकां रिलीज करा. तांकांय सुटका मेळटा, तुमकां बरेपण जाता. सगळ्या रिलीज करा. तुमच्या जिवितांत कोण पुरा तुमकां वायट केल्लीं आसात, तुमचे विरोध उलयल्ले आसात, या तांचे वरवीं तुमकां आत्मीक घाई जाल्यात, भितर आसात, ते सगळे एक घडीभर समर्पण करया. ज्या मनशाक हांव तुमकां हें मेळ्ळां ते याच वेळार समर्पण करन ताका रिलीज करा. त्या मनशाक ताका बक्षियांनी रिलीज करा. ह्या वेळार तुमकां आशीर्वाद मेळटा, तुमच्या कुटुंबाक आशीर्वाद मेळटात. कित्याक तुम्ही निसा देवाक आराधन करचे मगच्या भाव आनी भयणी. खंयच्याय कोणेय रसिल्ल्या खंयच्याय एका मुर्तीक न्हय बगार, निसा देवाक, जिवंत देवाक तुमच्या काळजांनी वस्ती करच्या, तुमच्या मोतींत वस्ती करच्या, तुमच्या कुडींत वस्ती करच्या. त्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुम्ही आराधन करचे. ह्या देवाक तुम्ही आराधन करताना ती दैविक सकत तुमचे थंय देवण येता, ती दैविक खाकुळत आनी कृपा तुमकां देवण येता. आनी तुमच्या जिवितांत सगळें तुमकां बरेपण जाता आसता. मगच्या भाव आनी भयणी, निराशपण तांचे सगळें काडून उडयता. जेजू ह्या वेळार तुमकां ह्या वेळार जेजूच्या पांया तळा समर्पण करया. आनी जे कोणी तुमकां दुखयलां तांकांय जेजूच्या पांया तळा समर्पण कर दिया. आनी संपूर्ण सुटका तुमी जोडकान घेया ह्या आराधनेच्या वेळार. Thank you, Jesus. रख बाबा चंद्र कारभार रख बाबा बाबा ನಿನ್ಗಾಯಗಳ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನಾ ನೋಡುವೆ, ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾ ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನೆನೆಸಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾ ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆಸಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಚಂದ್ರ ಬರ ಕರಬರ ರಕ ಬಾಬಾ ಎಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನಗ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ, ನಿನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ. ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ
ಉನ್ನತದಲ್ಲೂ ನಾನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನಿನ್ನಗಡ್ಡ ಬೀಳುವೆ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಸಿನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನಾ ಹೃದಯದಿಂದ Roka Baba 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 Shandar Karbala Roka Baba Shandar Karbala Roka Baba Shandar Karbala Rakalbara Shababa Shandar Karbala ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. Let the power of God will come upon you right now. The Spirit of God, I worship you, Lord. Anoint each and every one, Lord Jesus, with your fire, Lord Jesus. Jesus, 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 Jesus. Recover Sundar Karbal. Rakababa Sundar Karbala. Rakababa Sundar Jesus, Jesus. Lord Jesus, Jesus, we pray, Lord Jesus. John Pinto will be complete healed in your name, O Lord Jesus. He will be, Lord Jesus, touched by you, Lord Jesus. Every power of the darkness will be defeated, disconnected from him right now in the name of Jesus Christ. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Lord Jesus, Jesus. I surrender Nicholas to your feet, O Lord Jesus. And we will pray for him, Lord Jesus. Let the power of God will come upon him, Lord Jesus. Let the healing power flow upon him, Lord Jesus. Thank you, Lord. Touch him. Heal him and set him free, Lord Jesus. Rakababa Sundar Karbala. Rakababa Baba Sundar Jesus. Oh Baba Baba. Hallelujah, hallelujah. Chikon COVID avari. Kastata Anwara Dasa, Piden Dasa. Papa Tankatu Yavlar upward Sumpurda Surkadi. Tuka Aradan Karta Tuji. Daivik Sakata Kursata Devani Undi. Tuja Atmik Sumian Jesu. Kai Taka Bore Korundi Sumian Jesu. Tuja Hariak Jesu. The Pans Gaya Minialta Yavalar. The Pans Gayavari. Sakla Pides Tanga. Gunkar upward Jesu, Hariaka Kutmani Aslele Pida Shida, Sokli Poiskar Jesu, Tuja Pavitra Navanami Makta Baba Baba, Shandar Karbal Roka Baba, Shandar the Gadaguni, Sivasana Sena Nandradaya Dinda Aradisuve Yendigu Nine Yendigu Sivasana Sena Nandradaya Dinda Aradisuve Hallelujah
Let your fire flow, Lord Jesus. जेजू तुझी दैविक सकत वाढवून या वेळा जी कोण तुम्ही जेजू आमच्याकडे कनेक्ट जाऊन असाल त्याच्या कुटुंबाने तुझी आशीर्वाद घाल जेजू त्याच्या हर एक वाईटाचे सत्य जेजू तुझ्या नावाने हुमटून काढ जेजू सम्या जेजू हर एक सत्याचे वाईट सत्य माठ मंत्रा पेदिशपणा नाडीगाडीची सकत सगळे सलवणे आणि निराशपण त्यांच्या कुटुंबातून पैस वसत या वेळा हर एक पिढाशिरा त्यांच्या कुटुंबातून बाहेर वसत या वेळा जेजू तुझ्या पवित्र नावाने मागता असताना तुझी दैविक सकत त्यांचे ते ठेवणी मगळा जेजू उरा रेका बाबा संदर्भ कर बाला रे हालेलुया हालेलुया उरा बाबा संदर्भ कर बाला रखल बर बाबा संदर्भ मागा मागा यावळा हरी एक तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा यावळा सुडखा मेळच्या खातीर मागा त्या भाग्यवान कुर्सावर हरी एक सुडखा मेळटा त्याच्या पवित्र नावावर त्याच्या उतराच्या सक्तेन त्याच्या गायच्या सक्तेन त्याच्या अमोलिक रक्ताच्या सक्तेन हरी एक सुडखा मेळटा यावळा मागा हुरा रका रका Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord. एकल्या कोणाकी पोटाच्या समस्या असतात इंटेस्टाइनचे सगळे कानकिरीचे सगळे समस्या जेजू या वेळार गुण करता आपडता आणि तांकां सुटका दिता या वेळार जेजू संपूर्ण तरान सुटका दिता जी कोणाक या पोटाचे समस्या असतात इंटेस्टाइनचे खंयचे प्रॉब्लेम असतात या वेळार मागा तुम्ही क्लेम करा आणि या वेळार सुटका जोन काण घेया उऱ्या रेका बाबा संदर्भ जीजा 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 थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड पाठीच्या गणांक प्रॉब्लेम असल्या कठीण दुःख असा पाठीच्या मिडल त्या स्पायनल कॉर्डांत ताका दुःख असा असल्या का दुखीन कस्तवच्या का भावाक जेजू सुटका दिती असा या वेळार सुटका दिती असा या वेळार जी कोणाक पाठीची दुःख असा क्लेम कर मागा या वेळार जेजू विशेष तरान तांकां ब्लेस करते असा एक घडी बोर या वेळार कोणी तुम्ही पिडा तुमचे ते आसा जाल्यार तुमचो उजवो हात त्या जाग्यार दवर मागा या वेळार दैविक सखत वाळते असा मगच्या भावा आणि बहिणी ते सत्यवंत अभिषेक जेजूचे गुण करचे सकत वाळते असा तुम्ही सगळी जी कोणाक खंयच्याय रितीची पिडा शिडा असल्या या वेळार मागा आम्ही तुमच्या खातीर मागता आसतना ती दैविक सकत तुमकां ते आपडतली आणि तुमकां सुटका दितली या वेळार विशेष तरेन तुम्ही मागा सगळी पिडा शिडा गुण जावच्या खातीर मागा कित्याक देव कोणी पक्षपाती नाही बगर सगळ्यांक एकच दिता कोणून पातक्यांचेरी तो पावस वता आणि भरांचेरी तो पावस वता सूर्य उदय सो करता पातक्यांचेरी आणि भरांचेरी तशेंच गुण करची सकत कोणाक जाय ती तांकां तो दिता या वेळार तुमचेर विशेष तरान देवाची सकत वाळटी आसा रिसीव करा या वेळार आणि तुमच्या भावार्थावरय तुम्ही एक घडी भर गुण जाया तुमकांत गुण करची सकत तुमचे ते देव वाळयता आसा या वेळार सगळे सक्तेन आमी मागया सकट सांगता मेळून मागया सर्व बरेपण आमचे ते जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबात आमी मागया राखा रे बाबा संदर्भ कर उरे रका बाबा संदर्भ कर बाला रखा बाबा संदर्भ कर रुबी दिवचे वोदा ससनाक वाळची सर ससनाक वाळची सर बजवंदारेनी बुद्धिनार बुजवंदारानी बुद्धिनार सगळे स्तुसलय तू जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळची बुजवंदार आणि बुद्धिनार सगळे सुसल येकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तेन आमकां भव राव तू आमचे सवे येवकार पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तेन आमकां भव राव तू आमचे सवे तू जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळची बुजवंदार आणि बुद्धिनार सगळेच तुसल तू जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळची
भुस्वंदार आणि बोधिना सगळे सुसल हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया Worship, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया Praise you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Mighty God, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, mighty God, hallelujah. Worship you, Lord. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, mighty God. Worship you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आमच्यामध्ये आमका देवाचे उतार दिवंक आमच्यामध्ये आसात आमच्यात सांगत आम्ही मस्त वर्सां तावन देवाचे उतार परगट करते आसा आमची मिनिस्ट्री सांगत करते आसा आज हांव तांच्या घरा आसा बँगलोरांत आसा देखून आज ते आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवंक आसात ब्रदर केविन आनी तांची पतीन आसा सिस्टर डेझी आज सिस्टर डेझीचो बर्थडे जावन आसा देखून विशेश तरेन आज देवाचें उतर आनी हिलिंग आनी डेलिव्हरन्स सेक्शन ते चलून व्हरतले सगळे ते सेशन हे सगळें चलून व्हरतात देखून आमी विशेश तरेन तांचे खातीर मागया आनी खंडीत आज तांचे तावणे देवाचे उतार आमी आयकुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Argan Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hoglap Jesus, Mahima Jesus, Stuti Jesus, Aradan Jesus, Mahima Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan to Jesus, Arkan Jesus, Hoklap Jesus, Vandan Jesus, Aradan to Jesus, Naman to Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Father. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesus, Argan Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी एक देवाचें उतार नियाळ करया रोमाघरांक बरयल्लें पत्र सगळ्यांक गोत्ता आसचें देवाचें उतार रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 20 आनी 8 8वी ओळ 20 आनी 8वी ओळ 28 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केला त्या शेवटाक सरी जावन आपणे दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता म्हूण आमी जाणा आमकां हर एकल्याक हें उतार मस्त गोत्ता आसलें उतार पूण हें गोत्ता आसलें उतार सेकंड पार्ट मात्र प्रेज द लॉर्ड
सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता. तितल्या मात आमी म्हणटा सर्व संगती आमच्या बऱ्याक पडाशो करता. सर्व संगती आमच्या बऱ्याक पडाशो करता. ताचे पयल्यांचे पाठ आमी तितलें वळख दवरना नांव. प्रेज द लॉर्ड. ते पुरतें आमी वाचचें जाल्यार ह्या शिवाय पयलें आपणाचो मोग करतेल्यांक. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां. दुसरें. तिसरें ताचे उपरांतलें जावन आसचें तांकां मात्र सर्व संगती बऱ्याक पडाशो करता म्हणटा देवाचें उतर. हालेलुया. 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 आमी देवाचो मोग करता ओंगी. जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार जुआंवचो वांजेल 15वो अध्याय सांतू देव जेजू अशें म्हणटा तुमी जर तर म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळूंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाचे उपादेश पाळना आसा ओंगी. तुमी म्हजे उतार आयकूंक जाय. तुमी म्हजे उतार पाळूंक जाय. हर एक फावटी आमी देवाचे उतार पाळन जियेता ओंगी. जर तर आमी देवाचे उतार पाळन जियोवन आसाव तर आमी देवाचो मोग करना आसाव. देवाक लागीं सरना आसाव. मस्त फावटी आमी कावन्सिलींग करतना आनी पुरा आमी मागणें करतना हेरां खातीर बसून कावन्सिलींगा वेळार थोडीं जाणां येतात मागोंक. मस्त कश्टात ब्रदर कामा कडेन कश्टात घरांत कश्टात तोंदऱ्यात पिडाशिडात मागा ब्रदर म्हणून. मागतना अशें कळून येता की मागणेंच तीं करनात म्हणून. एक तेच सोडल्यार दुसरें काही मागणें करनात. प्रेज द लॉर्ड. आतां तशें म्हणटना कित्याक मागणें करनात गी तुमी म्हूण विचारतना हांव ब्रदर म्हाका वेळूच ना. सकाळीं अर्जंट कामां वचचें घरचें काम करचें भुरग्यांक सांगात काम करीचें. म्हाका सदां मिसाक म्हणी वचूंक जाय. मिसा वचूंक कित्याक म्हाका टायम ना. आयताराचें कश्टांनी मिसायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितले बिजी आमी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार वाचूंक वेळ ना. मागणें करूंक वेळ ना. आनीक देवाचे उपदेश पाळचे कशे. देवाचे उतार वाचिनासतना देवाचे उतार समजनासतना देवाचे उपदेश समजनासतना ते उतार आमचे भितर रोमानासतना ते उतार आमच्या मोतींत बरनासतना देवाचे उपदेश पाळचे कशे. रोमाकारांक बरयलें पत्र 12वो अध्याय 12वी ओळ म्हणटा आमचें मन बदलिल्लें जायचें. रिन्यूवड मायंड आमकां आसा जाय. तुमी आतां आमी आसाव जाल्यार आमचें मन परिवर्तन जाल्लें मन जाय जाय म्हणटा देवाचें उतार. परिवर्तन जाल्लें मन आमचें तें आसा. ही आमच्या मोतींत आसची चिन्नां कसलीं. हेरांचे विशयंत पाड चिन्नां जावं दी. हेरांचे विशयंत मोसराची चिन्नां जावं दी. हंकाराची चिन्नां जावं दी. कसलीं कसलीं चिन्नां आमच्या मोतींत भियाची चिन्नां. हालें पळयल्यार रिबे. हालें पळयल्यार राग. कितें केल्यारय समा जायना. ह्या मनशाक पळयल्यार जायना ह्या मनशाक पळयल्यार जायना. भावाक पळयल्यार जायना भयणीक पळयल्यार जायना. घरा भितर इकतना जायना समाधान ना. कामाक गेल्या कडेन समाधान ना. हालें चिन्नां मोतींत गुंतात तीं पुरा एका तराची नेगेटीव चिन्नां कांटे बरोवले बरे जाल्यात आमच्या मोतींत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कसलीं पुरो चिन्नां आमचे भितर आसतना आमचे भितर आसा खालें देवाचे उतार गी संवसाराचो मोग गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां कितलोय वेळ फ्री आसा जाल्यार आमी मोबायलाचेर युट्यूबाचेर पुरा तराची फिल्मां पुरा तराचे मिडिया पळयता आयकता हांसता रडटा पुरा करता. प्रेज द लॉर्ड. हाका पुरा आमकां वेळ आसा. पिक्चरां पळोवंक आमकां वेळ आसा. घंटे घंटे पाड करूंक आमकां वेळ आसा. गमत मारूंक आमकां वेळ आसा. फंक्शनां वचूंक आमकां वेळ आसा. सक्करी प्रोग्राम कॅन्सल कर भोंवून वचूंक आमकां वेळ आसा. पूण देवाक दिवंक आमकां वेळ ना. आमच्या मोतीन बरलें खालें. जर तर आमच्या मदीं देवाचे उतार बरोवंक ना तर आमी देवाचो मोग करूंक साध्य आसा गी. देवाचे उपदेश पाळूंक आमी साध्य आसा गी. प्रेज द लॉर्ड. आनी जर तर आमी देवाचे उपदेश पाळना तर देवाचे उतार संपूर्ण समा रितीन सांगतेत आसा स्ट्रिक्ट रितीन सांगतेत आसा आपणाचो मोग करतल्यांक कान जाता तर संगती बऱ्याक पडसो पडटा. आनीक जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिल्या. तुका एक आपोवणें आसा म्हाका एक आपोवणें आसा. तुका एक बेस आसा म्हाका एक बेस आसा. हर एकल्याक एक बेस आसा हर एकल्याक आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां आमचें आपोवणें पळोवन गणीव नाका. देवाचे खुशी आमचे जिणेंत पळोवन गणीव नाका. म्हाका कितें जाय म्हाका तें काम जाय म्हाका हें काम जाय म्हाका हें करूंक जाय म्हाका तें करूंक जाय म्हाका हें बांदूंक जाय म्हाका तें बांदूंक जाय म्हाका इगर्ज बांदूंक जाय म्हाका कुटाम बांदूंक जाय म्हाका तें जाय हें जाय. म्हाका कितें जाय तें तांकां जाय. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे खुशी कितें तें आमकां पळोवंक नाका.
म्हाका तें कारखान येवंक जाय, म्हाका हें बायकान येवंक जाय, तेंच जाय. म्हजे कुशे प्रमाणे म्हाका जिवंक जाय सोडल्यार देवाची कुशी आमकां पळोवंक नाका. तर तर हें सर्व आमी पळोवन आसा जाल्यार देवान निश्चित केल्ल्या शेवटाक आमची आशा पाळन आमकां जाय जाल्ले बरी जिणी जिवोवन त्या शेवटाक आमी पावचें कशें. देवान आमकां एक आपोवणें दिलां. देवान आमकां एक शेवट प्रिपेर करून दवरला. त्या शेवटाक पावपाचें जाल्यार ताची कुशी आमी सोदूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जेजून आमकां शिकयना. तो मागोवन आसलो. दिसाक काम करतलो, दिसाक देवाचें राज परगट करतलो, रातीक वचून मागतलो, थोडे पटीन मध्यान राती मागतलो, थोडे पटीन सगळी रात मागतलो, थोडे पटीन दनपारभर मागतलो. आनी देवाची आशा कितें, देवाची कुशी कितें सोदून काडून घेतलो. बापाची कुशी सोदून काडून घेतलो. आमकां बापाची कुशी सोदून काडूंक वेळ आसा गी? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. फ्रांसीस दी सेल्स म्हूण दिसता म्हाका, खंयचो एक सांत अशें बरयता, तुका काम चड आसा जाल्यार, तुका जबाबदारी चड आसा जाल्यार तुवें मागोवंक चड जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दॅट इज द लॉ. ग्रॅविटेशनल लॉ आसले बरी फातर उडयल्यार सकयल फातर पडटा पळय. पण कितलो बरो तो मनीस जावन दी, कितलो खोटो तो जावन दी, फातर तुवें वयर उडयल्यार फातर सकयल तो पडटा. हालेलुया, हालेलुया. तो उबा ना. हालेलुया. तशेंच तो एक आत्म्याचें एक रूल ती, एक लॉ. प्रेज द लॉर्ड. तुका चड काम आसा जाल्यार, चड जबाबदारी आसा जाल्यार चड तुवें मागोवंक जाय. मदर तेरेसान तशें केलें. तिणें चड मागताली. काम करताली. सकाळी सगळो दीस वचून सेवा करताली आनी एका दिसाचें एका घंट्याचें आराधन स्ट्रिक्टली करूंक आसलें तांकां सकाळीं. प्रेज द लॉर्ड. कितलें पुरो जाल्यारय करूंक आसलें. मसानान विचारलें जें तुका पुरो जायना, तुमच्या कुटुंबाच्या तुमच्या आसलेल्या कॉंग्रिगेशनाच्या सिस्टरांक पुरो जायना काम करना. तुमी कित्याक रातीक बर स्ट्रिक्ट दवरलां तें आराधन. आमकां मेळची सकत येयन हांव म्हूण तिणें जाप दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर हे दोन विशय आमचे थंय ना जाल्यार सर्व संगती आमी आमचे थंय जावंच्यो आमकां बऱ्याक पडाश्यो जायनात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्व संगती बऱ्याक पडाश्यो देव करता केन्ना केन्ना आमी देवाचो मोग करता आनीक देवान आमकां निश्चित केल्ल्या शेवटा प्रकार आमी कॉपरेट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ताच्या उपरांतलो पार्ट तो आमी जाल्यार आमकां कोत्ता सर्व संगती बऱ्याक पडाश्यो करता. एक फावटी हांव एक तरणाट्यांचे रेतीरेक आमकां आपयल्लें थंय गेल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय हांव चिंता एका पाद्र्यापान विचारलें भुरग्यां कडेन तरणाट्यां कडेन, देवाची कुशी तुमच्या जिणेंत जाता गी म्हणलो. भुरगीं सगळीं वय म्हणली. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां हांवें तें क्वेश्चन विचारता, तुमच्या जिणेंत पुरो देवाची कुशी गी जावची? पळया एक चाट घाला बड्या. येस गी नो गी घाला बड्या. कोंकणीन जाता जाल्यार कोंकणीन घाला, नाही जाल्यार इंग्लिशान घाला. इज एवरीथिंग हॅपनिंग इन युअर लाईफ गॉड्स विल? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुझे जिणेंत जावचे सर्व देवाची कुशी गी. पूण हें उतार देवाचें उतार म्हणटा चड संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाश्यो करता. कोणी जाणा अशें म्हणटात कालें जाय तें करतात. घट्ट सोरो पिवोवचें आनी मागीर हेल्थ पुरा पाड जाता. घट्ट सिगरेट ओडची आनी पाड जावन तांच्या भुरग्यांक पाड करचें, तांचे पाड देख दिवची आनीक पुरा पाड जाल्या उपरांत निसांतन जाल्या उपरांत देवाची कुशीच जाता आमच्या जिणेंत थंय. प्रेज द लॉर्ड. ती कशी देवाची कुशी जावची? हालेलुया. तुका जाय जाल्लें करचें, तुका जाय जाल्लें बरें जियोवन मागीर देवाची कुशीच आमच्या जिणेंत जाता म्हणल्यार तें कशें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक तुझा आबा. प्रेज द लॉर्ड. आनी थोडीं जाणां येस म्हणटात, थोडीं जाणां नो म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर देवाचीच कुशी आमच्या जिणेंत जाता वय जाल्यार, देवाचीच कुशी आमच्या जिणेंत जाता जाल्यार आमी एक मागणें म्हणटा न्हय, जेजून शिकयल्लें मागणें, आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं म्हूण मागता हांव ना. तर जाता जाल्यार तुवें मागचें घालाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं कितें मागताय, कितें जायना तें तूं मागचें न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां म्हजे कडेन एक पेन आसा जाल्यार ताका पेन दी म्हूण मागताय हांव ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे कडेन ना देखून हांवें मागता हांव. प्रेज द लॉर्ड. देवाची कुशी ह्या संवसारांत जारी जावंक तुजी आनी म्हजी गरज आसा. हालेलुया. हालेलुया. आमी ताका येस म्हणोंक आसा. हालेलुया.
देवाचे राज आम्ही परगट करूंक आसा. हालेलुया. आनी मागोंक आसा देवाचे राज येवं, तुजी कुशी जावं. जशी ती सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं म्हणून आमी मागोंक आसा. हालेलुया. आमी मागोंक आसा आनी तशें आमी आमची करण्यांनी करूंक आसा. हालेलुया. करण्यांनी कशें करूं? आमची जिणेद्वारी आनी आमी देवाचे राज परगट करन. हालेलुया. देवाचें राज म्हणलें आसा, संवसाराचें राज म्हणलें आसा आनी देंवचाराचें राज म्हणलें आसा. हालेलुया. आमी खंयच्या राजांत ना जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी संवसारी जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी संवसाराच्या राजांत आसल्यार आमकां ऑटोमॅटिकली सैतानाचें राज दामून धरता. प्रेज द लॉर्ड. कंट्रोल करता आमच्या माथ्या वयर बसून. हालेलुया. देखून आमकां गेल्ले कडेन आयिल्ले कडेन प्रॉब्लेम्स. हालेलुया. भितर गेल्यारय प्रॉब्लेम, भायर गेल्यारय प्रॉब्लेम. सगळो दीस काम, व्हडल्या कंपनींत काम, पूण सुण्या बरी काम. हालेलुया. हाताक आनी पांयाक सांखळी नात. सांखळी दिसना तितल्यान. उरलें पुरो गुलामा बरीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केल्ल्या कामाचें पुरा नांव जोडचें वयर आसल्यांनी. हालेलुया. मसोन येता तशें. मागणें करन येता. ब्रदर हांवें इतलें काम करता, म्हजें नांवूच ना ब्रदर. म्हाका प्रमोशन इतल्या वर्सां मेळत जाल्यार म्हाका मेळंत ना. यू आर अंडर स्लेवरी. तूं गुलामगिरी, तूं गुलाम जावन आसाय. हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार देवाची सकत, देवाची खुशी तुजी जिणेंत जातेच ना. कित्याक म्हणल्यार तुवें जावंक सोडूं नाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जर तर हांवें आनी तुवें देवाची खुशी जावंक सोडल्यार आमच्या जिणेंत, आमी कॉपरेट केल्यार देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जाता आनी आमी मागयेत. सोम्या तुजी खुशी जशें सरकार जाता तशें ह्या संवसारांत जावं म्हणून आमी मागयेत. हालेलुया. आनी त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार सर्व संगती आमकां बऱ्याक पडोवचो देव करता. हालेलुया. हाड संगती जावं दी, बऱ्यो संगती जावं दी, तो बदलून व्हरता. हालेलुया. एक फावटी अशें जालें खंय भायल्या गांवांत कांय इंग्लीश गांवांत जागो परतो सांगिना, पण थंय एकलो काम करनासलो. प्रेयर मिटिंगाक पुरो येवन आसलो. तो काम करना आहलो. तो बरो प्रेयरफूल मनीस, मागण्याक येतालो बरो मनीस. ताणें केल्लें काम पुरा ताची मॅडम, ताचे वयर काम करनासले मॅनेजर पुरा काम तिच्या नांवार घालन. हाका प्रमोशन मेळनातलें बरी करन, हाचें नांव पाड करन आनी केल्लें बरें काम पुरो उलटा दिवन, ताचो रिपोर्ट पुरो उलटा दिवन गमत मारून हाडली ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भारी दूख येवन आनीक बेजारा येवन मागोन आसलो. म्हणालो ब्रदर जाल्यार अशें अशें जातें तसा फाल्यां करचें म्हण कळना. हांवें कितलें सांगल्यार म्हजें कोणी आयकनात. हांवें प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या कामाचें, हांवें रिपोर्ट दिलो, पुरो दिलो, पूण ताका वॅल्यूय ना, कांय ना. आनीक ती एक पोटली बांदून येता हाताक. कसली पोटली? पळयतना कालें माट केल्लें, मंत्रा केल्ली पोटली बांदून येता. आनीक तिणें सांगलें बरीत जाता. तिणें कालें उलयता तेंच जाता. म्हाका ताचे विरोध उलोवंकूच जायना. म्हजें तोंड बांदलें बरें जाता ब्रदर. म्हजे हात बांदले बरे जातात, पांय बांदले बरे जातात. कालें करचें म्हूण कळना. ती लागीं आसतना म्हाका भिंत दिसता. म्हाका टॅलंट आसात. म्हाका काम करूंक जाता. हांवें मस्त परफॉर्मन्स केलां. पूण ती लागीं आसतना, ती मॅनेजर आसतना म्हाका पुरो दामून धरले बरी, बांदले बरी, चॅनीन घाले बरी जाता म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मी मागलें. एक फावटी मागलें आनी ताका शिकयलें अशें अशें माग, सदां माग आनी बसांच्या दिनांनी माग, अशें अशें देवाचे उतार वास आनी देवाचे उतार तुज्या जिणेचे डिक्लेअर कर आनी मागीर कामाक वच म्हणून. तशें करता करतना ती सकत म्हणालो ब्रदर, पयलें म्हाका भें दिसतालें, बांदलें बरें जातालें, पूण ती सकत पुरा आतां वीक जावन येयल्या. हांवें जें कितें करचें पुरा एप्रिसिएशन मेळटा. म्हाका एक प्रमोशन मेळ्ळें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर म्हणालो म्हजो भावार्थीलो घट जालो ब्रदर म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इल्लेशें बरेंपण मेळ्ळें कुडलें, इल्लेशें भलायकी मेळ्ळें कुडलें, मागतना आमकां गूण जाल्ले कुडलें आमकां आमचो भावार्थ चडटा नेंगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीरच जेजून मस्त अजाप आनी अद्भुतां केलीं. जेजू आजय आमचे मदें अजाप आनी अद्भुतां करता. कित्या खातीर? आमचो भावार्थ चड करचे खातीर. कित्याक म्हणल्यार जेजू आमचो मोग करता. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 जेजू म्हणटा, जुआंवचो वांजेलो 10वो अध्याय वर्स 10, 10वी ओळ. सैतानान येवचें सोरूंक, पिबाड करूंक, नाश करूंक, पूण हांव आयिल्लो तुमकां संपूर्ण मापान जिवीत मेळोवन दी म्हणून. हालेलुया. संपूर्ण मापान. हालेलुया. सस्ताचें जिवीत, संवसारी जिवीत, सक्कट रितीन संपूर्ण मापान बेसामांनी बरयल्लें मेळोवन दी म्हूण जेजू आयिल्लो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान जेजू. Oglav Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord.
तर जर या खातीर जेजू आमचो मोग करता आनी त्या खातीर मस्त अजाप आनी अद्भुत आमच्या जिणेनी जातात आनी तो बाबा गट जाता. मागीर कितें जालें तो म्हणलो, ब्रदर एक फावटी अशें जाताच आसा पूण म्हजें प्रेयर जेन्ना वीक जाता, म्हाका प्रेयर केन्ना करूंक सट करूंक जायना, त्या वेळार पुरा परतून परतून फाटीं सिच्युएशन तशें जाता, पाड जाता कामा कडेन आनी की म्हाका जाय जाल्ले ब्लेसिंग्स मेळोनात. म्हाका मस्त प्रमोशन मेळा जालें, मस्त इन्क्रिमेंट मेळा जालें, कामा कडेन समाधान मेळा जालें, घरान समाधान मेळा जालें, पुरा सादारणाचें इल्लें बरेंपण जाता पूण मागीर वयर जावन आसा म्हणलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर ताका सांगलें सदांच माग म्हणून. एक दीस अशें घडलें, त्या तिच्या मॅनेजराक ट्रान्सफर केलें आनी त्या जाग्यार दुसरे मॅनेजर येवन आतां ताका प्रमोशन मेळोन तो तुजो मॅनेजर जावन पावलो मागीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें केल्लें काम पुरा तांच्या कंपनीन समजून घेवन गेलें. ताचे खातीर जाय जाल्ले इन्क्रिमेंट ताचे खातीर जाय जाल्लें पुरा त्या कंपनीन दिलें. बऱ्या मापान काम करना आसा, आजुनूय काम करना, देवाक अर्गां दिवन आसा, साक्षी दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताची भुरगीं जावं दी, ताची मिसेस जावं दी, तांचें कुटुंब जावं दी, बऱ्या तरेन जेवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आमी देवाचेर पातयेता, खंयची कंटकां आयल्यार, कसलीय प्रॉब्लेम आयल्यार देव ती बदलिता आनी आमकां बऱ्याक पडा अशें ती बदलून घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण आमी कालें करूंक जाय, देवा कडेन कॉपरेट करूंक जाय. हालेलुया. देव आमचे कडेन पयशे विचारना, भांगर विचारना, हिरवें विचारना, आमचे कडेन कांय विचारना. तो विचारता कालें दोनूच विशय, म्हजें उतार आयक आनीक तुवें हांवें केल्ल्या बरी हेरांचो मोग तूं कर आनी कितें कर, म्हज्या उतरां पाळ. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उतरां प्रमाणे जिये म्हणटा जेजू. हालेलुया. जर तर आमी त्या जेजूच्या उतरां प्रमाणे जियोंक शकता आनीक देवाची खुशी आमच्या जिणेंत कितें म्हूण आमी सोदून काडूंक आनी त्या प्रमाणे मागोवंक शकता, तर तर संगती आमकां बऱ्याक पडा अशें देव बदलून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर जाकोबाच्या पत्रांत 4थो अध्याय 4थी ओळ अशें म्हणटा फुडें. अविश्वास्यानो, अविश्वासानो, ह्या संसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुम्ही नेणात काय? देवाची दुश्मन. प्रेज द लॉर्ड. Praise तर the Lord. ह्या संवसाराची इश्टागत कितें? देवाची दुश्मन काय? प्रेज द लॉर्ड. तर Praise ह्या the Lord. संवसाराच्या राज्यांत तूं कोणीय तूं मनीस जावन दी, ह्या 3 राज्यां पैकी एक तर तूं देवाच्या राज्यांत आसाय, न्ही जाल्यार संवसारी राज्यांत आसाय, न्ही जाल्यार देवसाराच्या राज्यांत आसाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तूं संवसार असो जालो जाल्यार कितें जाता? ह्या संवसाराची इश्टागत जाल्यार देवाचो दुस्मान. दुश्मन जाताय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर मागीर अशें आमी त्यापासत त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता, तो देवाचो विरोधी जाता. तो देवाचो विरोधी जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तूं संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिताय जाल्यार, संवसारी जावंक अपेक्षिताय जाल्यार, संवसाराचे रुली प्रमाणे जियेताय जाल्यार, संवसाराच्या लोकां बरी जियेताय जाल्यार, हेरां बरी जियेताय जाल्यार, अनभवाट्या बरी जियेताय जाल्यार तूं संवसारी जाताय आनी कितें जाताय? क्रिस्तांव म्हूण नांव आसूंक पुरो, तूं मिसा वचोंक पुरो, तेर्स म्हणोंक पुरो, पूण तुजी जिणी संवसारी जाल्यार, अनभवाट्या बरी जिणी तुजी जाल्यार कितें जालें? देवाचो तूं विरोधी. विरोधी जालोय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जर तर आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचो मोग करता, देवाचे कुशे प्रमाणे जियेता, पूण आमी आमची जिणी जर तर संवसारी जाली जाल्यार आनी देवाचे कुशे प्रमाणे ती ना जाल्यार आमी गोत्तनातले बरी गोत्ता सोनी देवाचे विरोधी जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या खातीर मस्त मोठी आमच्या जिणेंत ब्लॉक्स आसता. त्या खातीर देवाची बेसामां आमकां मेळा जी आली ती बेसामां ब्लॉक जालीत आसा. देव ती ब्लॉक करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या उतरां तशींच ती. संवसार सरत जाल्यार जेजूची उतरां सरनात. हालेलुया. तो आयिल्लो आमकां सर्वांक एबंडंट लायफ. प्रेज द लॉर्ड. संपूर्ण रितीचें जिवन दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. सकट रितीची बेसामां दिवंक तो आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. चोर येवचे सोरूंक, नाश करूंक आनीक बिबाड करूंक. संपूर्ण रितीची जिणी दिवचे खातीर जेजू आयिल्लो आनी तें उतार बदलना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर
इकडे तुमच्या जिणेन जावचें ती देवाची खुशी गी ना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ताच्या उपरांत थोडी तरणाटी भुरगीं त्याच ग्रुपांतलीं पाद्रयापा कडेन अशें विचारूंक लागलीं, पाद्रयापानो, तर हांवें बांयंत ओडल्यार जीवघात करूंक पळयल्यार ती देवाची खुशी गी म्हणालें. प्रेज द लॉर्ड. पाद्रयापान जाप दिली, तो तुजो अहंकार म्हणलो पाद्रयाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमकां एक फ्रीडम म्हणलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च दोतोर्न आमच्या इगर्ज मातेची दोतोर्न 1730 1730 तावन 1734 म्हणसर ह्यो 4 वळींत अशें बरयल्लें आसा. आमकां हर एक लाकी एक फ्रीडम म्हूण आसा. प्रेज द लॉर्ड. फ्रीडम म्हळ्यार कोंकणींत खाला म्हणटात फ्रीडमाक सुटका आसा. स्वतंत्र वय स्वतंत्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. हर एक एक स्वतंत्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या विशयांत मस्त क्लियर मापान ह्या दोतोर्नेच्या बुकांत बरयलां. CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 1730 1731 1732 1734 ह्या 4 वळींनी अशें संपूर्ण रितीन बरोवन आसा. आनी आमी देवाच्या उतरांत पळोवचें जाल्यार कीर्तन 115 वोळ 16 कीर्तन 115 वर्स 16 अशें बरयलां. संवसार सगळो सर्ग संवसाराचे अधीन आसा, पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या. पृथ्वी कोणाच्या अधीन आसा? मनशांक दिल्या. मनशांक दिल्या. सर्ग देवाच्या अधीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सर्ग कोणाच्या अधीन आसा? देवाच्या अधीन आसा. सर्वेस्पराच्या अधीन आसा. सर्ग सर्वेस्पराच्या अधीन आसा. आणि संसार मनशाच्या अधीन आसा. कोणे दिल्ली ती? देवान दिल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि मनशान कोणे दिली? सैतानाक दिली. सगळ्यांक वता रे. प्रेज द लॉर्ड. आपणाच्या पातका वरवीं आनीक सैतानाच्या गुलाम टेम्पटेशना वरवीं आनीक ताच्या कर्तवा वरवीं कितें जालें? पडण्या वरवीं कितें जालें? आमी ती अथॉरिटी देवसराक दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. सो संवसार मनशाच्या हातान दिला. मनशान सैतानाच्या हातान दिला. पूण जेजून कुर्सार मरोन सर्ग आनी संवसाराचे सर्व अधिकार फाटी जोडून आमकां मनशाक दिला. जेजूच्या नांवा मुखांतर तो संवसाराचो अधिकार आमच्या हातान जेजूच्या नांवा मुखांतर मात्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतार अशें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी कितें करूंक जाय? वो स्वतंत्र आमकां दिल्लो आमी उपयोग करन आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी शिकोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. त्या स्वतंत्र्या मुखांतर आमी देवाक सोदूंक जाय. हालेलुया. तो स्वतंत्र आमकां देवान दिला. देव कितेंय विचारना तुजे कडेन. तो स्वतंत्र दिला. तुका स्वतंत्र आसा. तुका स्वतंत्र आसा. तुजो वेळ देवा खातीर करसूंक स्वतंत्र आसा. सगळो तुजो वेळ संवसारा खातीर करसूंक तुका स्वतंत्र आसा. सगळो तुजो वेळ पाड करूंक तुका स्वतंत्र आसा. सगळो तुजो वेळ डिवायड करन टायम टेबल घालून देवाक इतलो वेळ हर एका विशयाक इतलो वेळ म्हूण तुका वांटून दिवंक तुका स्वतंत्र आसा. प्रेज द लॉर्ड. तो स्वतंत्र तूं उपयोग करन जें कितें तुवें देवाक दिवंक जाय दिल्यार, तो वेळ देवाक तुवें दिल्यार, देवाचो मोग तुवें केल्यार, देवाचे उतार तुवें वाचल्यार, मागणें जाय तितलें केल्यार आनी ह्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी सकल्यार कितें जाता? आमी देवाचे इश्ट जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. अर्गां जेजू. होगलाप जेजू. महिमा जेजू. जेजू कसो आमच्या संवसारांत जियेलो पळय आमी वाचया. जेजूची जिणी कशी आली? जेजूची जिणी संवसारांत कशी आली? संवसारी जिणे बरी जियेलो की संवसारा बरी जेजू जियेलो की या सर्गींचे जिणे बरी जेजू जियेलो पळया. ಮಾತೆವಾಸೋ ಅಧ್ಯಾಯ 26వ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓಳು. जवळ जेजू तांकां सांगे लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतल्यात. कित्याक पयत पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले. आता जेजू कितें करना आसा? हे मुखार जावचे विशयी आपणाच्या शिष्यांक सांगून आसा. जेजू म्हणालो, ह्या राती कितें जालें? तुमी कितें करतल्यात? म्हजे थंय बाबार्थ सांगतल्यात आनी हांव गवळ्याक मारतलो आनी कितें जातलें? ताचे बकरे पुरो शिंपडतले.
मुखार जावंचे आसल्या विशयी पवित्र आत्मा आजुनी आमकां पवित्र आत्मा आमचे ते आसा मुखार जावचे विशयी पुरो आमकां तो सांगून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पेद्रू फाल्यां कितें करूंक आसा तें सयत जेजून सांगून दिलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक सांगूंक दिवंक शकलो? कित्याक म्हळ्यार जेजून ताचो वेळ देवाच्या आपणाच्या बापा मुखार मागण्यांत करसिलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर आमकां प्रॉब्लेम्स येतात, कश्ट येतात, तोंदरे येतात. ते तोंदरे आयल्या उपरांत आमी देवा कडेन वचूंक जाय की तोंदरे येवचे पयलींच आमी देवा कडेन वचूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें करता? तोंदरे येवन मार पडोवन पाड जावन कुसोन गेल्या उपरांत देवा कडेन येयचें. पळय की न्ही? प्रेज द लॉर्ड. तेक्कडी ट्राय करचें, तेक्कडी फेल जाल्या उपरांत तें पुरा पाड जाल्या उपरांत देवा कडेन येवचें. प्रेज द लॉर्ड. कितले अनबावटी करतात. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी बावार्थ्यांनी कितें करूंक जाय? देवाचेर पातिनी आसलेल्या क्रिस्तांवांनी कितें करूंक जाय? ते तोंदरे थोडे तोंदरे थोडे येवचे सिच्युएशनां सन्निवेशां आमकां देव दाखोवन दिता. पवित्र आत्मा दाखोवन दिता. तर आमचो स्वतंत्र यूज जेन्ना आमी देवाच्या समकार मागण्यान आनी प्राजितान मागता वो आदवेंताचो काळ आमकां आपयता. कितें करूंक? वॉच अँड प्रे. आयतारा सोशल वांजेर वॉच अँड प्रे. मागा, जागृत रावा आनी मागा. कित्याक जागृत रावा आनी मागा? तुजें तें आनी हेरां तें विशय कितें जाता तसो तें पळोवन ती जागृत रावूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमचे विरोधी आमचे भाव भयणी न्ही, आमचे सांगाता आसतले आमचे सरावंडींग आसतले लोक आमचे विरोधी न्ही. आमचे विरोधी थोडे स्पिरीट. प्रेज द लॉर्ड. सैतानाचे सखत आमचे विरोधी जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां विरोधी दिसचे कोण? मनीसच. कित्याक म्हळ्यार आमकां मागोन संवय ना. आमकां देवाची इश्टागत जोडून संवय ना. प्रेज द लॉर्ड. मागण्यांत वेळ करसून आमी जेन्ना मागता आनी देवाच्या कुशेकाल जिवंक अत्रेकता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां हर एक विशय सांगून दिता. कितें कितें घडोवंक आसचें सयत आमकां सांगून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मातेवचो वांजेल पळयशी जाल्यार थंयत 26ನೇ अध्याय 40वी ओळ वाचता जाल्यार जेजू उपरांत तो आपल्या शिसासशी आयलो आणि ते न्हिदोन असलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, न्हिदोन आसलेले पळोवन पेद्रूक म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावन तुमच्यान नजो जालें. 1 घंटो सांगाता जाग्यार रावन मागोवंक तुमच्यान जालें. कित्याक म्हण जेजू कितें करनासलो? मागोन आसलो. बापा कडेन मागोन आसलो आनीक तो मळ्यान मागोन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू मागोन आसलो पूण पेद्रू आनी हेर शिस कितें न्हिदोन आसले. तांकां मागोन न्हीद पडटाली, न्हिदोन आहले. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी हें समा बरोवन पळोवचें जाल्यार 2 तरांची जिणी दिसता आमकां. एक मनीस मागण्यांत वेळ करसिता, प्राजितान वेळ करसिता. आनी एक मनीस कितें करता? न्हिदोन पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आमी हांगा पळयता जाल्यार जेजू मागणें करता, प्राजीत करता, देवाचे समकार मागोवन देवाची कुशी कितें सोदून काडूंक पळयता. हांगासर शिस कितें करतात? न्हिदोन पडल्यात. परतून परतून 40 तिसरी ओळ, 40 5वी ओळ अशीच म्हणटा. परतून परतून जेजू येता आनी पळयता. 1 घंटो म्हणजे सांगता तुमकां मागोवंक जायना गी. तुमी न्हिदोन पडल्यात गी म्हणून. पूण सांगून उसार चलता. आनी 5वी ओळ येवन पळयता आनी फाटीन चलता. न्हिदोन पडल्या म्हणून फाटीन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी कितें करता जेजू? जेजू मागीर कितें करता म्हळ्यार पेद्रू कितें करता तें पुरो विशय पळोवन पेद्रू खातीर मागता. तूं फाल्यां म्हाका इन्कार करतलय, म्हाका नेगार करतलय म्हूण पेद्रू सांगता आनीक तुजे खातीर हांवें मागलां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जर तर जेजून पेद्रू खातीर मागलें आनी जेजू सांगता तूं जेन्ना फाटीं येता परिवर्तन जाताय तुज्या भावांक तूं जेरुसलेमाक आपोवन हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. तांकांय तूं देवा कडेन आपोवन हाडलें, जेजू कडेन आपोवन ये. प्रेज द लॉर्ड. तांकांय परिवर्तन कर. प्रेज द लॉर्ड. तो पुरा जावचे पयल्यान प्रिपेर करता. कितें कश्ट कितें प्रॉब्लेम येवंक ते पुरा जेजूक जाणा आनीक ताचे खातीर ताणें मागोनय जालें. आमी आज आमचे मागणें कळ्ळें. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका बरी भलायकी जाय, म्हाका पयशे जाय, म्हाका
म्हाका काम जाय तेंत न्ही आमचे मागणे प्रेज द लॉर्ड तेंते समा विरोध आमी मागतावंगी हांवें पाता करून जो सोम्या पातकांत हांवें पडून जो म्हूण आमी मागतावंगी तेच वेळार आमी मागतावंगी मरयेची ससाय मागतावंगी आमी पातकांत पडून जो हांवें तेंते सेवांक बली जावन जो म्हजी जिनी चड आनी चड जेजू बरी जाय तें आमचें मागणेंगी या सोम्या म्हज्या जुवेक काजार जायचे आमकां एक घर बांदिचें आमकां एक तें मेळाचें आमकां तें मात आमचें मागणें मस्त पटी मस्तनांचें मागणें पळयलें आनी आमकां प्रेयर इंटेन्शनां येतात प्रेज द लॉर्ड सक्कड हलिंदस्तानाची प्रेयर इंटेन्शनां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर जेन्ना आमची प्रेयर इंटेन्शनां बदलतात देवाची खुशी कितें तें आमी सोदून काडूंक आमची आशा आसा तेन्ना सर वस्तू आमकां देव बऱ्याक पडाशें करून दितलो प्रेज द लॉर्ड तर आज तुज्या जिणेंत तूं कितें चिंताय कितें मागताय तें तुवें बदलूंक जाय प्रेज द लॉर्ड जर तूं आज बदलूंक शकताय आनीक एक खरो निश्चय करूंक शकताय आज म्हजी खोशी न्ही सोम्या तुजी खोशी म्हज्या जिणेंत जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड आनी जेन्ना तूं अशें देवा कडेन येताय तेन्ना कितें जातलें पवित्र आत्म्याची सकट सद आनी सद तुजेर देंवतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कितें सर तुज्या जिणेंत घडटा तें सर्व तुमी बदलून बऱ्याक पडाशें करतलो हालेलुया हालेलुया एक घडी आमी दोळे धांपया आनी पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर आमी मागया हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू अर्गान जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू फादर glorify you Jesus glorify you Lord hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Father praise you Lord hallelujah hallelujah thank you Holy Spirit argan jesu hallelujah 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 thank you Jesus 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 praise you Jesus thank you Lord hallelujah 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 argan di tetravia argan di tetravia argan di tetravia argan di tetravia hallelujah hallelujah praise you Lord hallelujah 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 thank you Jesus argan jesu argan jesu Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Ishkotolo bara 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 bara. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Shila bara 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 bara. Bless you. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए Lift up our hands and worship the Lord. घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे Thank you, Lord. Praise you, यीशु Lord. तेरे Hallelujah. लिए Worship you, Father. We bless your name. We glorify your name. We adore you, Lord. We thank you, Jesus.
Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Pavitra Atma. Ribo Shambara Barabo. Riba Kandara Barabo. Shandariya Sikhoraba Kambara Barabo. Rito Mandiri Karabo. Let's all lift up our voices. Let's praise the Lord. Let's bless the name of our Lord Jesus Christ. Ribo Shandariya Ribo Kambara Barabo. Rundariya Sikoriya Durika Shambara Barabo. Duriya Sundariya Durika Shandara Gada Gada Gada. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Ribo Kabalabo Shandariya Duribo Kandara. Durika Sundariya Duribo Kambara Barabo. Bless your name, God. The Lord is healing someone who has headache every night before sleeping. Sometime before you sleep, you have this headache that comes. तकलीफ बड़ा से लेक जैसे में जैसे गुण करना सा राती नीचे पहले हर एक पड़ी तो तकलीफ बड़ा पड़ी उन्होंने थास्ता. The Lord is healing you from it. Claim and receive the healing in Jesus' name. Let's all continue to praise and worship the Lord. The Lord has a plan for you. He wants to touch you. He wants to heal you. You open up yourself and say, "Come, Lord Jesus, come. Touch me, Lord. Heal me, Lord." As you make this prayer, the Lord is going to come. He is going to come and touch you. He is going to come and heal you. समय जैसे ये तलो आने जिस गाँव पर तलो ये समय जैसे ये मकापुर मन तुम्हें मागा. Papa Shakuria Turibo Kambara Barabu. Turiba Sindria Turibo Shikara. Alcachini Mora Kandaria Barabu Shikara. Ripa Papa Rekondia Sikoraba. The Turi India Shikara Turibo Kambara. Let the Lord's mighty anointing touch you. Let the Holy Spirit descend upon you. Ribo Katara Moshi Karandi. Ella Porosi Karondia Turibo Kambara. Riba Papa. Somebody having infection in the urine. Urinary infection, the Lord is healing you from it. Claim and receive the healing in Jesus' name. Urinary infection असेल एकल्याक गुण करते असा जेजू मुतांत इन्फेक्शन असचे एका मुनच्या गुण करण्याचा ते एक्सेप्ट करा आणि जेजू जनावर मागा. There is someone who is doing a construction. You're already doing some kind of construction and there are certain issues, a block that is seen in the construction. The Lord is removing that block and God is making way for things to proceed smoothly. So claim and receive that blessing in Jesus' name. कोणी एकलो मनीस त्यांच्या घर या कालिंगे कंस्ट्रक्शन आरंभ केला पण कालिंगे प्रॉब्लेम येऊन राऊंडचे कालिंगे अडकल असा तिकून ते जिजू आता ते अडकल काढणं असा तिकून देवाच्या नावावर मागून ते अडकल काढून मागा. There is someone praying for your daughter. You are praying for your daughter. Your daughter is already married and there are some issues that is seen in the marital life of your daughter. The Lord is changing things. The Lord is going to change everything as what the Lord promised. He is the Lord who will change everything for our favor, for our good. The Lord is changing it for your good. तुमच्यामध्ये कोणी एकल्याच्या दुवेक तुम्ही मागून असा तुमच्या दुवेक काजार झाला आणि त्यांच्या काजार लग्नार काल प्रॉब्लेम्स येऊन असतात देव ते प्रॉब्लेम्स काढणं असतात ते एक्सेप्ट करणं आणि तुमच्या दुवे खातीर मागा यावं थँक्यू थँक्यू जीसस Bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you,
you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Open up, lift up all your intentions unto the Lord. He is the Lord who hears your cry. He is the Lord who answers your prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. There is someone working in a company. You have lots of challenges in your office. There are many things that is happening in your office. There are people who are trying to work against you in such a way that you may be removed from that place. But the Lord has placed you there. The Lord is going to bless you more in that place. एकलो कोणगी कामार प्रॉब्लेम्स येवन आसा ताका कोण ताचे कुठं काम करतले ताणे कामांतल्यान भायर वचोचें म्हणून प्रयत्न करना आसा तर पूण देवान म्हणलें आसा तुका देवान ब्लेस केला आनी तूं त्याच कामार रावन देवा करता दिता. थँक्यू जीसस. Let's lift up our hands and worship the Lord. Let's sing hallelujah to the Lord. Let's allow the power of the Holy Spirit. Whatever be the problem, whatever be your issues, whatever be your challenges, whatever be your sickness, accept with me and pray because we are worshiping Jesus our healer. Any pain you have, accept. Say, Lord Jesus, heal me. Lord Jesus, touch me. Lord, deliver me, Lord. As you make this prayer, the Lord's power is going to descend upon you right now. Let's pray together. आराधना येशुवे आराधना येशुवे आराधना येशुवे आराधना येशुवे आराधना येशुवे I pray in the name of Jesus, everyone under the influence of my voice. Let the Lord's mighty power touch you. May the Lord's healing anointing descend upon you. Right now, whichever part of your body that you are having any pain, any sickness, any part of your body that you are struggling and suffering with any pain, by faith take your right hands and place upon that part of your body. Wherever you're having pain, take your right hands and place it on it and say, Jesus, heal me. Lord, heal me. Lord, I believe in you. You heal me. Heal me, Lord, and I shall be healed. Keep saying this. I'll be praying for you, and the Lord's healing anointing shall descend upon you. कोणापुरा तुमच्या बॉडीर दुख आसा किंकी दुख आसा तुम्ही पात्यानी तुमचो दावो आहात किंकी दुख आसा तीन दवरन ह्या वेळार मागा आणि तुमका आणि सांगा देवाकडे सांगा म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू खाला बारा 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 Rito makiri basandri ya turi bakapara ripa pa 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 someone who is having a low hemoglobin count. Low hemoglobin count, the Lord is increasing that count. Claim and receive the healing in Jesus' name. लो हिमोग्लोबिन काउंट आलेल्या मनशाक तांचे हिमोग्लोबिन काउंट चड करना आसा एक्सेप्ट इन द नेम ऑफ जीसस खाला बारा बारा बारा. The Lord is making the way for someone to receive the gift of a house. You're praying for a house, for a place. The Lord is opening that way for you. So claim it and receive it in Jesus' name. एकलो मनीस घर जावच्या खातीर मागून आसा एक घरा खातीर मागून आसा जेजू ताका एक घर दिवन आसा accept it in the name of Jesus. खाला बारा. There is one family that I see which has regular fights. There are lots of fights, regular fights that happens in your family. But the Lord says, as you believe in me, when you believe in me, when you humble yourself before me, when you surrender and rely on my strength, I will change your situation. This is the promise of the Lord. Rely on the Lord. Don't try to defend yourself. Don't try to fight. Don't try to do anything of your own to solve the problem. Say, Lord, you take control and the Lord shall take control. कोणी एकल्याच्या मनशाच्या घरा केदाले झगडी जावची आसा केदाले म्हणल्यार झगडी जावची आसा तिकून देव त्या फॅमिली वयर आता देवून आसा आणि सांगून आसा की तू तुझ्याच प्रयत्नान काय करूंक कसो नाका सगळी फॅमिली तू देवाक सरेंडर कर आणि तो सगळे पळयतलो आणि तुझ्या फॅमिली खातीर सदांच माग म्हणून सांगून आसा. Let's pray together. The Lord is ready. He is waiting in our midst to heal us. Let's pray together and receive the healing of God. Whatever be the pain, the sickness that is seen from your head to your toe, I pray in the name of our Lord Jesus Christ, by the authority in the name of Jesus Christ, may all your sicknesses be removed. May the healing anointing of the Lord descend upon you. May your health be restored in Jesus' mighty name.
Ribo katiri bo sandaria turibo kambara. Ripa shatkaria siko rontiria duribo kambara barabo. Deepa ratita tora mashatkat kata. Alka chindoria siko rondaria karabo. Rittama siko rontiri daribo kabala shakala bo kambara barabo. Hallelujah. 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 Rito masiko roka bala bo shakala. Urika simo ratita rabo. May the Lord heal you right now. I pray let every kind of stomach pain be healed in Jesus' name. Every pain, every sicknesses that you are experiencing on your body, every shoulder pain be healed in Jesus' name. Every pain that is seen in your neck, the Lord is healing it right now. Claim and receive the healing in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be set free, be healed in Jesus' mighty name. Ripa katuria shekara tarabo shito Parishudha, Nive Parishudha, Parishudha, Nive Parishudha, 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 Hallelujah, Hallelujah. Let Roma sick warandri karabo kambara. Let the Roma sick rondria karibo kambara. Let the Lord touch you and set you free in Jesus' name. May you be delivered, may you be healed in the name of Jesus Christ. I see every pain being released right now from your body. Whatever pain that is in your body, you are being released from it. Claim and receive the healing in Jesus' name. हर एक दुःख तुमच्या कुडीतावन बाहेर येची दिसून असा त्या वेळार भावार्थान मागा सर्व दुखी तुमच्या कुडीतावन बाहेर सरतल्यो कोणाक दुःख असा ती हर एकली त्या वेळार भावार्थान मागा एकल्याक मस्त पाठीन स्टिफनेस असा पाठीन शोल्डर स्टिफनेस असा जर तुका ते स्टिफनेस असा ह्या वेळार तुमच्या चाटान घालयेत आम्ही तुमच्या खातीर मागता आणि संपूर्ण सुटका मेळटा जेजूच्या नांवान संपूर्ण सुटका जावं दे ह्या वेळार संपूर्ण हिलिंग आणि सुटका जावं दे जेजूच्या नांवान संपूर्ण सुटका जोडून घे हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी सेट फ्री एंड बी हील्ड इन जीसस नेम पूरा बाबा 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 शंदरा रिखंदा शंदरा May your healing be manifested upon their bodies, Lord. Let every kind of sicknesses be removed from them. Let the mighty healing anointing of the Lord descend upon them. Every sicknesses be uprooted in Jesus' name. The blessings of the Lord be upon your life. Be set free in Jesus' name. Suicidal tendencies. या वेळार तुम्ही तुमकांच समर्पण घ्या संपूर्ण तुमका डेलिव्हरन्स स्वामी येशू दिवन आसा हालेलुया 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 थिया 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 या वेळार तुमका जर तर दुखी आसात कुडीन दुखी आसात संपूर्ण तरान भायर वचून येशूच्या नांवान भायर वचून म्हणून फरमाया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी पेन बी हील्ड इन जीसस नेम बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट upper back and lower back संपूर्ण रीतीन गुण जाऊं देवाच्या बळादी नाव हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस बी सेट फ्री एंड बी हील्ड राइट नाउ आणि कोणाक सर पाठीची दुख आणि बॅक पेन जॉइंट पेन्स आणि शोल्डर पेन आणि हात आणि पाय नर्व्स दुखी असल्यार ह्या वेळार भावार्थान मागा इन द नेम ऑफ जीसस बी सेट फ्री एंड बी हील्ड कितले पर्सेंट गुण जाल्या म्हणून तुम्ही हात आणि पाय गुणावन पळया आणि कोणा बागोंक जायना बागोवन पळया आणि कोणाक गोमटी दूख आसा आणि पाठ दूख आसा स्टिफनेस आसा तुम्ही तुमकांच सलीस करून पळया हात पाय गुणावन पळया आणि दूख जर तर तुमकां उणें जाल्यार कितली पर्सेंट उणें जाल्यार म्हणून तुम्ही चाटान घाला आणि तुमची टेस्टमनी हेरांक एक देख जावं आणि त्यावर हेरांचो भावार्थ चड रितीन चड जाता आणि त्या खातीर तुमकां देवाचे आशीर्वाद मेळटले हालेलुया थियापा 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 हालेलुया 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 every jaw pain teeth pain now the Lord is healing you from it कोणी सांगून आसात तांच्या शोल्डर्स पेन आणि स्पॉन्डिलायटिस देवाच्या बळादीक नांवान त्या वेळार संपूर्ण सुटका जावन आमी मागता
संपूर्ण सुटका जावं सर्व स्पॉन्जिलिसिस from the frozen shoulders in the name of Jesus Christ be set free and be healed in the name of Jesus. Every back pain and neck pain right now, every spondylosis right now be set free and be healed. पवित्र आत्म्याची सकत जेजूचे गुण करते सकत ह्या वेळा तुमच्या देवान येतात in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. जेजूच्या बळादिक नावान संपूर्ण सुटका जावं जेजूच्या बळादिक नावान संपूर्ण सुटका जावं in the name of Jesus Christ. जेजूचे नाव जाऊन असं गुण करते नाव या बळादिक नावान सर्व रीतीच्या दुखी जेजूच्या नावान आम्ही फरमायतो या वेळा बाहेर सर तुमच्या कुडीतून बाहेर सर बसून दे म्हणून फरमायतो संपूर्ण रीतीने गुण जाय येशूच्या बळादिक नाव त्याच्या रक्तावर त्याच्या गयानिमती तुम्ही गुण झाल्यात आणि ह्या वेळात ती बलायकी तुमच्या कुडीचेर दिसून येतली जेजूच्या नावान आमेन हालेलुया हालेलुया चक्कन पळया दुख चक्कन पळया कोणाक स्पॉन्जिलिसिस झाले किती दुख उणी झाले चक्कन पळया आणि चाटान तुम्ही गाली येत किती पर्सेंट दुख तुम्ही उणी झाले आम्ही गाली येत ती हेरांग देख जातली हालेलुया 70% कोणा एकला हिलिंग झाला हालेलुया संपूर्ण 100% हिलिंग तुमच्या इथे मागे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी सेट फ्री अँड बी हील्ड राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम बाय द ब्लड ऑफ जीसस जेजूच्या रक्तावर जेजूच्या कुर्सावर त्याच्या गयानिमती संपूर्ण 100% हिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Baba, Baba, Baba. Riba papa para kunde ya tribo shabara. Rita simara kita tarabo shakkat kat kat. Riba papa papa shikuri ya tribo kambala. Duri kasundu ya buri kashiri kat kat. Riba papa papa shatarabo. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Every spine problem, this problem, every issue, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. संपूर्ण रीति तुम्हें समर्पण दिया अर्गाजे हर एक रीतीची बेजार आहे हर एक रीतीची दुःख हर एक रीतीचे सॅडनेस हर एक रीतीचे डिप्रेशन सोम्या जेजूच्या पायांतळा समर्पण दिया हालेलुया गुण कर जेस 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 pa जेजूच्या बळादिक नावान संपूर्ण सुटका या वेळा हुता pa जेजू गुण कर जे आपड जेस खालचं धाव आपड जे हातेरा रसा पाया बातोरा बात ओखोलो बसुरो दवाती अंदरा कोणाकी डायजेशन प्रॉब्लेम आसा डायजेशन प्रॉब्लेम केदाळ इन्फेक्शन असता या वेळा संपूर्ण रीतीची सुटका जेसू दिवन आसा तुमकां असं डायजेशन सिस्टमांत जिरवण्याच्या सिस्टमांत संपूर्ण सुटका जेसू दिवन आसा आणि संपूर्ण भलायकी दिवन आसा हालेलुया 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 थँक यू जीसस Praise you, Jesus. Hallelujah. अर्गान जेसू हालेलुया सम्यक आम्ही अर्गान दिवया आणि जितले जणांक बरेपण जाला तुम्ही चेकन पळया आणि ह्या वेळार तुम्ही साक्षी दिया थोड्या जाणांक थोड्या स्लो गुण जाता फाल्यां या परवां तुम्ही चेक करताना संपूर्ण रीतीची भलायकी मेळोवंक पुरो त्या वेळार तुम्ही एक साक्षी दिया आणि तुम्ही मेसेज धाडयेत मिनिस्ट्रीच्या व्हॉट्सॲपार तुम्ही मेसेज धाडयेत आणि हेरांक कोणाक इन्स्टंट बरी भलायकी मेळ्ळ्यात आनी चॅटाचेर घाला न्ही जाल्यार तुमी टेस्टमनी दिवयेत तुमी जेन्ना ती साक्ष दितात देवाक महिमा जातात सोम्याक महिमा जातात सोम्याच्या नावाक महिमा जावं म्हणून आमी मागया हालेलुया 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 थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस ग्लोरीफाय लॉर्ड जीसस हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आम्ही प्रत्येक जाऊन देव बरें करूं म्हणटा आज ह्या मागणे आमकां चलोवंक कुमक केल्ल्या देवाचें उतार दिवंक हिलिंग एंड डेलिव्हरन्स सगळे प्रेयर करूंक आमचे संगत आसले ब्रदर केविन
आणि सिस्टर डेझी हांचे हांकां दोगांयकी आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सिस्टर डेझीचो जल्मा दीस तुमी खंडीत जावन तांचे खातीर मागला आसतले आमी सकाळीं पावन तांचे खातीर मागून आसा आनी एक वर्तो आज तिच्या जल्मा दिसाच आमच्या टिमांत येवन हे आराधन सोलून व्हरूंक आनी तुमचे सगळ्या पिडेस्तां खातीर आनी विशेश तुमच्या बरेपणा खातीर तुमकां आशिर्वाद मागूंक तांकां देवान फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता आमच्या जिवितांत ती आमकां मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता तुमकां समेस्त तसो देव बरें कर म्हणटा आनी तुमचे कितेंय विनवणी आसल्यार आमकां दंड दिया तुमचे खातीर आमी मागता तर सांगता मेळून हे मागणे आमी तर आमी मागण्या आखेर करया आनी जेजून शिकले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या आमकां सिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा नमान मरिया कृपेन भरलेले प्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू भगीन मरिया देवाचे माय पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन तुमकां बरी रात मागता गुड नायट